आता TCPन आणि एक येयला की ते एरर म्हणून म्हणजे रिजनल प्लॅनान जर एरर जाला ते झोन चेंज करपाक शकता. आता हो एरर बरेंक तर न्हूच, हितून ते सांगताना कितें सांगता की ज्या जाग्यार आमी सपोज शेत आसा आनी ते जर हें सेटलमेंट दाखयलें जाल्यार ते एरर आमी रेक्टिफाय करपाक कायदो हाडला म्हणून. दॅट इज नॉट द केस. तेंच्यांनी हाडला ज्या जाग्याचेर दोंगर आसा आनी तो दोंगर दाखयला, तो दोंगर सेटलमेंट दाखोवपाक एरराचो हें हाडला आनी तेच्या नांवाचेर हे सगळ्याक दीत आसा. एवरी विलेज आतां मोरजे लोक उदकाक रडटा पूण कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. आजगांव लोक रडटा कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. सो हे जे TCP आयज सद्या हाडटा हे सगळे कायदे आसा पळय हे फक्त गोंय विकपाक, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक आनी आपल्या पार्टीक फंड घेवपाक आनी दुसरें कांय ना. उदकाची कोयरा विल्याची वेवस्था आसा काय ना ते पळोवप ना. परमिशना खंय दीत सुटला. TCP डिपार्टमेंट बसता आनी फक्त परमिशना दिता. ते गांवांत उदक आसा काय, रोड आसा काय, गार्बेजचे फेसिलिटी आहा काय, बाकी दोंगर कापून कितें तेजेर इकोसिस्टमाचेर हें जातलो, लोकांच्या घरांचेर कितें इफेक्ट पडटलो, लायव्हलीहुडाचेर कितें इफेक्ट पडटलो हे कोणूच कांय चॅक करिना. मिडिया डेप्युटी टावन प्लॅनराक विचारून गेल्यार ताणें कूस मारली. मिडियाक अलाउड कित्याक ना म्हटलं तुम्ही? कितें तेंचो प्रॉब्लेम आहा तितको सांगा न्हू. मीडिया कित्याक घेवंक ना हितून अलाउड ना धांवता कितें आतां प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.